धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. बरो जाल्लो तो थोंटो पेद्रोची आनी सुवांची पाट सोडिनासलो. तितल्यार लोक सकड विस्मेत जावन सालमांच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो. तें पळोवन पेद्रो लोकां लागीं म्हणूं लागलो, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक आजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनच आसात? आमी आमचे आशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सलोंक केलां काय कितें? अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीगाराक तुमकां सोडून दिवचें म्हणून तुमी मागले. आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवीशे मारलो, तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक भोळ मेल्लें. आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटीं मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात. तरी भावांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण सोमेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां तें हे परे सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय फाटीं परता, तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणे बदला. तवळ सर्वेस्परा थावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मार्फत सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रचचो काळ येसर जेजू सरकार आसूंक जाय. कित्याक मोइसेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरे, तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिसय. आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परजे मदलो भायर उडयसय. खरेंच सामुएल दर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्यांचे भुरगे आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हणलें, तुजे संतते थंय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपले खोटेपण सांडून देवा थंय परतुचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशे पयलो धाडला. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्थे नावथे तुझे अख्खे पृथ्वीचेर. ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्थे नावथे तुझे अख्खे पृथ्वीचेर. तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय, सर्व वस्तू ताच्या पायांथाला घाल्याय. बोकड्या आनी गोरवां, रानांतल्यो मनजां ते पर्या. श्लोक.
सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्थे नावथे तुझे अख्खे पृथ्वीचेर. आकाशाची सुकणी आणि दर्यांतले मासले सागराच्या वाटाने भोंवता ते सगळे ताचे अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या कितले वर्थे नाव तुझे सगळे पृथ्वीर. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्थे नावथे तुझे अख्खे पृथ्वीचेर. सान लुकाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. तवळ वाटेर आपणाक घडल्या संगते विशांत आणि उंड मोडताना आपणे ताचे वळख कशे धरले ह्या विशांत ताने तांकां सांगूंक सुरू केले. अशें उलयत आसतना येशू तांचे मोदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मोतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोष आनी विस्मेत पावले की संगत सतमानूंक ते आनीक दुबावतले. देखून येशून तांचे लागीं म्हणलें, हांगा तुमचे लागीं कांय पोनी खावंक आसा? तांणी ताका इंगल्यार भाजल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत येशू तांकां सांगी लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइसेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोथेक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हणलें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणे बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर हें, वाखाणें तुका क्रिस्ता.